संस्कारांनी वेंगूक येताय थोडी रोखतात पोसूक येताय निरंतरी रावूक येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय पारव्या रूपान उडून येताय सातोर्लेनी वाटीत येताय एक सुरान सांगातूक येताय कोणतवलोल्यान उजूक येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं सदांच येताय येताय सदांच येताय येताय बाप पुत्र पवित्र आत्मा तूं सदांच येताय येताय खरो जिवो देव आनी ह्याय वेळार आमचे मदें तूं आयलाय सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे शक्तीन हांव सत मानता जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं ह्या वेळार आमचे मदें आमचे मुखार आमचे खातीर हाजीर जाले नदर दवर जेजूचे खरो जिवो देव तो भोव पवित्र संस्कारान आपली बासावणी पाडून संवसार सोरोपर्यंत आमचे पासत हाजीर जालोलो सोमी देव आमचो ताकाच सगळो संवसार तो नमस्कार आनी महिमा फावो दुसऱ्या कोणाकूच न्हय पूण ताकाच आमची नदर भावार्थान विश्वासान भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरून आमची मान खोल बागावन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे शक्तीन ताका परनिपाट आमी नमस्कार करूया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आमी वाट पळोवन आसा हांव म्हज्या बापाशी चडून वेता शारुती तुमकां पाठयतलो ह्या वेळार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जेजूक पळयोवया जेजू लागीं काळजाचे खोलायेंतल्यान उलोवया पवित्र आत्मो शारुती
आमचे पासत धाड म्हूण मागुया. बापा लागीं तुमी मागोत जाल्यार पवित्र आत्मेचें देणें तो तुमकां दितलोच. ही बासावणी जेजूक पळय भोव पवित्र संस्कारान आनी ह्या संवसारान तुजें जिवीत बरे भाशेन फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्या भावार्थान विस्वासान माग. पूण खरीपणी आमची पासत M1 हें गीत गावन हीच बासावणीचो उगडास आमी करुया आनी आमकांय पवित्र आत्म्याचें देणें दी म्हूण खतखत्यान मागुया. गायनाचो चेलो M1 जाता जाल्यार तुमचे मुखार तुमचे हात उक्ते दवरचे. दोनूय हात उक्ते दवरूंक जायना. गायनाचो चेलो धरूंक जाय जाल्यार एकूच हात उक्तो दवरचो. गायनाचो चेलो हातीन धरिनासतना तुजे हात उक्ते दवरून पवित्र आत्म्याच्या देण्याक माग. दिमी घालूंक दिसतात आनी दिमी घालची. बसून रावंक दिसतात आनी बसून रावची. पूण आमचें मन आमचें काळीज ह्या वेळार जेजूचेर भोव पवित्र संस्कारांत आसूं दी. Jesu Christa, amche
उदारपणान आमचेर देवले ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे सगळ्या काळजान म्हणूया ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे सोनेल्याची नुय बोडविकी सोमेस्ताची मोगाच चाकरी एकाच आत्म्यान वेगळी गेली उदारपणान वाटून दिली ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे चालते जिणीन चालते चाकरे दिसा दिसा येत्या गोरजा लोकां कुस्टा त्रासा मोदे आत्मो आसा आमचे सोबे ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे ये पवित्र आत्म्या आमचे सरी तुये बासावणी पाडून तुये तुझे मुखार किरकोळ आमी आमचे हात उक्तून तुझे मुखार दिमी घालून सगळी खालतिकायेन पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी उलो मारता जेजूची बासावणी खरी म्हूण आमी जाणाव ही बासावणी आशेवन रावलेल्यांक आमकां सायबा तुजो पवित्र आत्मो पाठय ह्या वेळार ह्या जाग्यार तुजो पवित्र आत्मो दिवन जेजूच्या काळजाक आमी भेट करता आसतना जेजूच्या काळजांतलो मोग जेजूच्या काळजांतलो मोगाचो उजो आमकां जण एकल्याक देवन येवन हे पवित्र आत्म्या हे मोगा देण्या हे काळजाच्या बुजवणदारा हे पवित्र आत्म्या
ये देवा देण्या राव तूं आमचे सोबीत. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and make us new. ये पवित्र आत्मा, ये देवा देण्या राव आमचे सोबीत. राव आमचे सोबीत. ये पवित्र आत्मा, ये देवा देण्या राव आमचे सोबीत. राव आमचे सोबीत. आमी ओसो तो बोळ दिता, आमी बेजूड तो दिता. भिवकूट मोच्याक मोरो पोरया, जेजू गोवाय दिवच्या बोलता. ये पवित्र आत्मा, ये देवा देण्या राव आमचे सोबीत. राव आमचे सोबीत. ये पवित्र आत्मा, ये देवा देण्या राव आमचे सोबीत. राव आमचे सोबीत. ये पवित्र आत्मा, ये देवा देण्या राव आमचे सोबीत. राव आमचे सोबीत. बापा लागीं पवित्र आत्मो मागशीत जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजूच्या नांवान पवित्र आत्मो माग. जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचें देणें माग. जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचें येणें तुज्या खासगी जिवितांत माग. Pray. तुझ्या जिवितान पवित्र आत्म्याचें देणें तुका खंय जाय, कसल्या तुज्या वावरान
कसल्या तुझ्या जिविताच्या भागांत पवित्र आत्म्याची प्रेरणा तुका अदीक जाय। तुझ्या जिविताचे भाग जेजू मुखार उगवड आनी पवित्र आत्म्याचे येणे ह्या तुझ्या जिविताच्या भागांत तुका मजबूत करतात असलें, तुका जिवीत दितात असलें, तुका जेजूचे सेवेक आनी पेल्याचे सेवेक व्हरतात असलें जावंक माग। ये पवित्र आत्म्या, ये देवा देण्या, राव आमचे सोबेन। पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो, देव म्हाका पवित्र आत्मो कित्याक दिवंक सोदता? बापान म्हाका रोचला, हांव चुकला, हांव पातकान पडला तेन्ना जेजून म्हाका सोडयला। हे म्हजें सोडयिल्लें जिवीत सदांच पवित्र उरूंक पवित्र आत्म्याची भोव कृपेची गरज। ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन तूं कितें करतलो? तुजी मांडणी कितें? कोणाक फायदो जावं? जण एकल्याचे गरजेक न्हय पूण समेस्तांचे मोगा चाकरी पवित्र आत्मो आमकां मेळटा। तुजें मन दुसऱ्यांची सेवा करपा वाटेन कितें? समुदायाच्या आदाराक पावपा वाटेन तूं कितलो उक्तो आसा? जण एकल्याची खासगी गरजेक जाल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें येवंक कठीण। तुजें मन, तुजें काळीज दुसऱ्यांचे सेवे वाटेन समुदायाचे गरजेक पावपा वाटेन उक्तें आसल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें सोंपेपणी देव तुका दितलो। M5 पवित्र आत्मो मोचेर देवला, म्हाका पवित्र करूं नाका। माफी शांती सोतोस्प्रिती मनशां कोरगो करूंक गाठा। दुबळ्यांक बरी खबर दिवच्या, कोयद्यांक सुटका परगट करच्या।
उड्यांक परतून मोदोर दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो म्हजेर देवला म्हाका पवित्र करून राधा माफी शांती संतोष प्रीती मनशांक परगो करून धाडटा दुखेस जाली काळजां बुजोवन हात्यांक माफी कारण पावोवन संसार बदलून नवो करून बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो म्हजेर देवला म्हाका पवित्र करून आदार शांती संतोष प्रीती मनशांक परगो करून धाडटा म्हजें जिवीत नवें करून कात्या मोगान चाटी करून दुस्मानाकूय मोगान वेंगून बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो म्हजेर देवला म्हाका पवित्र करून आदार शांती संतोष प्रीती मनशांक परगो करून धाडटा एका काळजांत एका मोगान पावय लागीं जीवन जेजू कोवाय दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो म्हजेर देवला म्हाका पवित्र करून आदार शांती संतोष प्रीती मनशांक परगो करून धाडटा मिसाचे भेटेक आमी ह्या वेळार तयार जाता खरो जिवो देव आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान संस्कारून येता देवाक आर्गांनी दिनवास दी हे मिसाचे भेटेक आयज तुका हाजीर जावन भाग मेळ्ळा हे पवित्र मिसाचे भेटेन सगळीं तुजी इंतेसांवां देवा मुखार हाड सगळें जें कितें तूं मागूंक सोदताय कसल्याय कारणा पासत तूं देवाक आर्गां दिवंक सोदताय कोणूय मनशा पासत जाणें तुजे लागीं मागलां प्रे फॉर मी म्हजे पासत माग तांकां तुज्या पांयाशी ह्या आल्ताराचेर हाड Jesus
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आमी पास्कांचो काळ संपयत येता. आयतारा दीस पवित्र आत्म्याची परब करतले आनी पास्कांचो काळ आमी संपयतले. आनी आयज पयलो शुक्रार इंतेसांव पापसाहेबान दिल्लें जावन आसा आमचो संबंद जेचे काळज आसोवें, आमचो संबंद जेजू सोवें आनी ह्या संबंदा उद्देशी आमकां शांती मेळपाक आनी जेचे काळीज आमचें काळीज करून दुसऱ्यांची दया करपाक. जेजून दुसऱ्यांची दया केली ते भाशेन आमी दुसऱ्यांची दया काकूट करपाक आयज पयल्या शुक्राराक इंतेसां आमकां मागता. हें देणें आमकां हे मिसांत मागुया. हे मीस सांबिडयता मारिया वालीस आत्म्या खातीर आनी मिसान आमकां फावत वांटमेचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगीन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. बापा तुजे पुता जेजूक महिमोन करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सर्गीचीं दानां तुवें आमकां उगडलीं. हे देवडते देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीत जावं आनी आमचो बावार तीर जावं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणांच्या सासणाक. दोन दुतांच्या इतिहासा वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिपा राजा आनी बार्नीस शेजारियाक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रोश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें. हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचे आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांव म्हूण हांवें तांकां सांगलें. कोण गुन्यांवकारी संदी दिले बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेत बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचो आरोपी थंय आसलो, पूण हांव रावतालो तसलो आरोप तांणी ताचेर थापूंक ना. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं तांचे कडेन तांची होजोत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलून खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो
तो नोको जावन हे विशीं जेरुजल्याक वचूंक तुवें नीत करून घेवची कशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोम राजान आपली नीत कोचची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडोसोर बोणकोणीत दवरूंक हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब सोर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. जाबाब सोर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कोर. सगल्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जाबाब सोर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितली एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जाबाब सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटा, ताचें उतर आयकता. बोळवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जाबाब सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जिवाच्या पुता हांचे परस म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढऱ्यां राख. दुसरे फावट ताणें विचारलें, सिमांव जिवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढऱ्यां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जिवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली. आनी ताणें परतिपार केलो, सायबा, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजे शेळयो राख. हांव तुका सत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुजे पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुजे पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसले मरना वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आहलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पास्कांच्या काळार 2 वासपां
आमी कोत्ताले हांव पयलें वाचप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल दोरदूतांचो इतिहास आनी दुसरें वाचप जिवांचें शुभ वर्तमान. जेन्ना हो काळ संपत येता फाल्यां संपयतले आमी पास्कांचो काळ निमणा 20 वर जिवांचो आतां वाचला तो 21वो आनी हाल्यां 21वा 20 वर निमणा 20 वर. आनी आमी जाणा जेन्ना जेजू मेलो आनी जिवन जालो शीस म्हणूंक लागले पेद्रू म्हणूंक लागलो हांव नुस्तें मारूंक वेता आनी दुसरे हात ते मोवाले आमी येता तुजे बरोबर नुस्तें मारूंक आनी नुस्तें मारूंक गेले पूण कांयच पडूंक ना कांयच पडूंक ना. जेजू म्हणलें इश्ता कितें तरी पडलां म्हूण जेजू म्हूण ताणें ओळखूंक ना. सांगलें कांयच ना येवटीन घालात रांपोण येवटीन घालात. आनीक विणांत बांदू हारवी पेद्रू जेजू कार्पिंतेळ थंय हार्याक सांगता येवटीन घाल पूण ताच्या उतराक पाळो दिता हेच्या उतराक पाळो दिता. आनी इतलें नुस्तें पडटा भयणांत बांद इतलें नुस्तें पडटा ताच्यान ओडूंक जायना आनी दुसऱ्यांक आदार घेता तें नुस्त्या हाडपाक. जेजू नस्तो तयार कोत्तालो सिसांक आपणाच्या आनीक सांगता हो नस्तो तयार कोत्ता आसतना पडलां तांतलें थोडें नुस्तें हाडात भाजूया आनी नस्तो कोत्ता. आनी नस्तो जातूच जेजू पेद्रू लागीं विचारता. जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें सिमांव जिवांच्या पुता हांच्या परस तूं अदीक मोग कोत्ताय. ताणें ताका म्हणलें वय सायब हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें म्हजी मेंढऱ्यां राख. तो ताका हें निमणें म्हणल्या भाशेन स्वर्गार वेच्या आदीं हें विचारता. 3 पावटी नेगार गेलोय 3 पावटी नेगार गेलोय म्हणटच 3 पावटी विचारता हांव वळखोच ना जेजू तूं कोणाची खबर करता तूं हांवूच तुमी ना हांवूच नको वळखोच ना. हांचे परस एक जावंक जाता हांचे परस थंयसर बोटी आहल्यो थंयसर झाडां आहलीं दुसऱ्यो नुस्तें मारपाच्यो वस्तू आहल्यो हांचे परस तेंय जावंक जाता. हो धंदो म्हणजे पासो तो सोडून दितलोय कोत्तालो तो धंदो. दुसरें जावंक जाता 11 जाणां आहात दुसरे आहात ते उरलेले आहात ते भिडांत बांदू हांचे परस तूं मोग कोत्ताय. कित्याक ताणें म्हणलें पेद्रून म्हणलें जेन्ना जेजू म्हणटालो आतां म्हाका धोत्तेले म्हाका धरून व्हरतले पूण तुमी पडून वेतले. म्हाका धरलो म्हणटा सगळे पडून वेतले. आनी पेद्रू म्हणटा हांव तुजे पासो जीव दिवंक तयार आसा तुजे पासो जीव दिवंक तयार आहा. पूण जेन्ना वेळ पावलो तेन्ना एक ती बायल आयली ताजेले विचारूंक लागली ओजा अशें शेकतालो आरे तूं ताचो पाटलाव कोत्तालो आनी कोणाची खबर कोत्ता हांव नोक तुमी कोणाची खबर कोत्ता हांव ताका वळखोच ना. जो म्हणटालो हे सगळे पडून वेतले पूण हांव तुजे पासत मरतलो. पूण जेन्ना वेळ पावलो तेन्ना हांव ताका वळखोच ना. हेंय जावपा तांचे परस ह्या दुसऱ्या आपोसातांच्या परस तुमचो अदीक मोग कोत्ताय म्हणटच 3 पावटी जाता. आनी वय म्हणटरी म्हणटा म्हणजे शेळ्यांक राख. इंग्लीश इन सावंड्स बेटर. फीड माय शीप फर्स्ट टायम. सेकंड टायम लूक आफ्टर माय शीप. आनी थर्ड टायम अगेन फीड माय शीप. म्हणटच ताका चोरोव दी म्हणजे शेळ्यांक चोरोव दी ताका सांबाळ कर राख आनी सांबाळ. आनी तिसरे पावटी पोतून म्हणटा म्हणजे शेळ्यांक चोरोव दी. सांगूंक सोदता आमचो वचपाचो वेळ पावलो आतां सर्गार तूं म्हजें काम तुज्या हातांत घेतलो. हांव तुका वडील कोत्ता इगोज मातीचो पयलो पाप साहेब तो.
हांव म्हज्या फाटल्यान तो वडील जातलो आनी वडील जातलो तेन्ना हें काम तें करूंक जाय. मोग म्हणल्यार उतरानूच जायना, कोन्यांनी दाखोवंक जाय. जेजू म्हणटा हांवें बापाचो मोग केला. मोग केला म्हणटा तें बिस्त्यानूय जें बापान म्हाका सांगलां तितलें हांवें आयकलां. एक उतर म्हणूंक ना. आनी तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार हांव सांगता तितलें आयकतलें. जेन्ना हांवें म्हणटा म्हज्या आवयचो मोग करता, बिस्तो जायना आवयचो मोग. आवय सांगता तें आयकूंक जाय, तेन्ना मोग जाता. हांव बापायचो मोग करता, बिस्तो जायना उतरांनी. म्हजो बाप सांगता तें आयकता जाल्यार हांव बापाचो मोग करता. हेच भाशेन जेजू म्हणटा म्हज्या बापान म्हाका सांगलां तितलें हांवें आयकलां, हांव ताचो मोग करता. आतां तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें सांगलां तितलें तुमी आयकूंक जाय. तर भयणान बांदू अशें म्हणटा मागीर तूं ल्हान आहलोय तेन्ना तुका जाय थंय वेतालोय. आतां म्हातारो जातूच दुसरो कोण तुका नाका थंय व्हरतलो. कितें सांगूंक सोदता, तुका मरण कसलें आहा तें सांगूंक सोदता. जेजू कुर्सार मारलो तेज भाशेन पेद्रूकूय कुर्सार मारलो, पूण जेजू मेलो ते भाशेन मारूंक दिवंक ना. तकली सकलार पांयां वयर. जेजू तकली वयर पांयां सकला, पूण पेद्रून म्हणलें ना, तें म्हाका फावना. म्हाका पत्तें कर, तकली सकल घाल, पांयां वयर घाल. हे मरणाची खबर जेजू ताका उलयता. तुका नाका थंय वतलें. हो जावन आसतलो म्हजो तुजी गोवायकी, म्हजे सगळे मोगाची गोवायकी. तर विणान बांदो हीच वस्तू आमकांय सांगता. जेजू मोग कोत्ताय म्हजी दिल्ली तुका वस्तू करूंक लायल्या ती वस्तू कर. जो एक क्रिस्तांव कसो जाय तें काम म्हाका दिल्लें आसा. एक बापूय कसो जाय तें काम म्हाका दिल्लें आसा. एक आवय कशी जाय तें काम म्हाका दिल्लें आसा. एक पाडलावदार कसो जिवचो जाय तें काम म्हाका दिल्लें आसा. तें तूं करीत जाल्यार तूं म्हजो मोग कोत्ताय. हें करूंक देवाचो आदार आमी मागुया. Karan Joya, C6, page number 30. C6. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुका मानता तसलें जावं आमचें मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण भक्तीपणान सेवा करून सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर काळे आनी सर तेज क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेंत सर्गात चडलो अशीं ताणें केलीं आमकां आपले देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांचे संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सल दळबार निरोतरी गायता तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेश परी जाण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोखताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gutpor gotoya बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेज कुडो रगो शिवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते कुसबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक पुडजोडीत मुकामा पडून फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव आमरे देवाची मागीर संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोता बागेवन जेवास आनी सर काडी तुका मानुल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी ताची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणदर बापा सर्व नोंद वैभव तुका सासनांच्या सासनाक
आमच्या सरोवराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आय म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेच केल्ल्यांक मुजताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखार, आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान अत्रेकताव. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दवता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल, कशे प्रमाणे तिका शांती दिया, तुज तिका कोडान सांबाळ. जशी येता राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक, सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कापले आमची पाप धोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कापले आमची पाप धोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटात. शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. तुझ्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
ओके. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, हे पवित्र गुटावरी तो आमच्या आत्मेनी तोड कोतान पोसताय. हे दिसाचे पोसण घेवन सासण जिवीत आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जाणी तेल घातलां लॅम्पाक आयच्या दिसाक जावन आसा आल्त दाबोली एंट्रीक सायड नॉबल डायस आनी फामील आल्त दाबोलीन डॉमिनूस सायड थिना सालदान आनी फॅमिली. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. R14 पेज number 182 R14